Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ask her now. Thank you, Jesus. So if I stand here, can you hear? Yeah. I'll have to use this one. But you'll have to just stay here, okay? Close to the mic to speak. ऑल हो जाता मुझे दोन दोन पट Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन.
आबा बापा मोगाळा जेजू पवित्र आत्म्या आनी मोगाचे माये, आयच्या दिसा आमकां जिवी दवरल्या खातीर तुका आर्गां आनी दिनवास. आर्गां आनी दिनवास JCIML मिनिस्ट्री पासत आनी तातूंत वावर करतल्या भाव भयणी पासत, ह्या गरब्यांत वस्ती करतल्या सगळ्यां पासत. ह्या भयणी उद्देशी आमकां देवाचे उतराची वळख मेळ्ळा आनी ताचेर आमी आमची बुनयाद घट केला म्हणून तुका आर्गां आनी दिनवास. स्त्रोत 18 बोळ 21 अशें म्हणटा, मरण आनी जिवीत तुजे जिबेर आसा. आमची उतरां सदांच देव आमकां मानता तसलीं आनी बरीं फळादीक उतरां उलोवंक आमकां उकसायता. वय मोगळा जेजू, त्या खातीर आमी तुका दिनवास दिता. आयचे वाचपूय म्हणटा, मेलोलीं अजिवी तुमी सगळीं सोम्याचीच सावन पावलो म्हणटा. तेच भाशेन मरणा उपरांत आमकां आमच्या जिविताचो हिशोब दिवचो पडटलो. हो हिशोब आमी देवाच्या उतरांतल्यान आमचो हिशोब बरोच आसतलो म्हणून आदी फुडें आमी आर्गां आनी दिनवास दिता. मोगाळा जेजू, पवित्र आत्म्या, तूं आमकां चलयताय, तूं आमकां शिकयताय म्हूण तुका आर्गां आनी दिनवास. आर्गां आनी दिनवास सगळें बरेंपण आमच्या जिवितांत घडत आसा आनी आमकां फावो तेच्या परस आमकां खूब चड दिल्ल्या खातीर मोगाळा आबा बापा तुका आर्गां आनी दिनवास. हें मागणें आमी कोत्ता जेजूच्या नांवीन. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बसा. आणि येऊन देव बरे करू. Thank you, Jesus. Thank you. Just continuously monitor the comments, if anything is slow. But you can stay here only. तर गेलेले पावटी ट्यूजडे आम्ही कितें शिकलेली? माय कितें शिकलेली? गेल्ले पाठ तीन पाटी हांवें वाचले. देवान म्हणलें कितें? काळो जा उजवाड देवाचें उतर. काळोख आसा उजवाड जावन दी. कितें सारकें म्हणलें? सारकेंच पूण वाचन. आमी शिकलोले आसा ते आमी उलोवचे न्हय, पूण आमकां जाय ते उलोवचें. आतां म्हजो एक प्रश्न आसा, कोणाक पयशांची गरज, तांचें लोन आसा, कितें आसा, ताणें चिंतूंक फावो आपूण बँक चोरतलो, जेजू म्हजे हेल्प करता. आं चिंतपाक जाता तेश करून? पूण तेणें सांगलां न्हू, तुमकां जाय ते तुमी मागात, वय की न्हय? तर जाता? द वर्ड फॉर ग्रेस इज कुरपा. ओके. जे आमकां कुरपेचे भितर ना ते आमी मागोवंक फावो न्हय. उदाहरण, आतां समज तुमी काजराक गेल्यात, आमचे गोंयकारांचें काजराक, ओके, आनी चड करून गोंयकारांचें काजराक केसलें जेवण आसता? मासा आनी गोंयकारांचे स्टायलीन. हां, तुका आतां जाय जॅपनीज या चायनीज जेवण, तुका मेळटा थिंगा? तुका आसा ते टेबलाचेर तेंच घेवंक फावो जाता, वय की न्हय? तेंच परी देवान आपणाचे रोगता वरवीं आमकां कुरपेन कितें दिलां तेंच आमी घेवंक फावो. दुसऱ्यांचे आमी चिंतून तांचे सोकलाक उडोवंक, तांचे कडेन आसा तें घेवन आमी वयर चडूंक अशें फावो न्हय. पूण मनशाचें चिंतप कितें? हांवें जरी तर ताका हेल्प केल्यार तो आनीक वयर वयतलो, वय कित्याक? पूण देवाच्या राज्यान जितलें तूं दुसऱ्यांक दिता तितलें तुजें आनीक चडटा, भरोन ओतोसोर, आनी तुका जागो ना आनीक दवरूंक, तितलें तो दिता तुका. हें खंय दिश्टी पडटा आमकां? ल्यूक 6:38. ल्यूक 6:38. आतां हे हांव जें शिकयता
हे फकत पयशा वरवीं न्हय, बोगसोणे वरवीं, मोगा वरवीं, दया वरवीं, कृपा वरवीं, आनी कोणाक कितें दाखोवपाक तुमचो टायम, तुमचो वेळ, तुमचें टॅलंट कितेंय जावं, तूं देवाच्या राज्यान जोरी तर तें रोयता एक बी कशी दुसऱ्यांच्या जिवितान. आतां हांव कितें करता, हांव म्हजो वेळ आसा तो तुमचे ताईं सारता, तुमकां सजमणी दिवंक जेजूचें उतर. हें म्हजें रोवप जालें. आनी हांव तुमचे कडेन कितें घेता रोवपाक? ना. पूण हांव जें रोयता म्हाका खबर आसा, जें हांव रोयता म्हजें टायम, म्हाका दिलोलें देणें जेजून हांव तुमच्या जिवितान रोयता, तें परतून येतलें म्हाजें एक हार्वेस्ट जावन. केन्ना आमचो दुसऱ्या वरवीं कितेंय केलोलें कार्य जेजू वरवीं, आपणाचे वरवीं न्हय, आपणाचे वरवीं जाल्यार तें चॅरिटी जें आमी इतल्या वर्सां करतालीं, वय की ना. पूण जें आमी आतां करतात जेजूच्या नांवान करतात, जेजूचे मोग आमचे भितर आसा देखून आमी करतात, तें सदांच सदांच तुका इतले मात्रांनी परतून येतलें की तुका खबर ना तें खंय दवरुचें आनी कितें करुचें. पूण आमी कितें करताय, तें एग्जाम्पल ओके, तुका 10 चॉकलेट आहाय, हांवें तुका 7 मागिल्लें, तुका कितें उरलें? 3 आमकां शिकयले त्या भाशेन स्कॉलान. थिंगा राव आनी म्हणा राव. तूं सांग, तुका 10 चॉकलेट आहा आनी हांवें 7 इंचालें, तूं दितो पयलें 7? मुका आहाय 10, तुका दिले 7, म्हाका कितें उरलें? दितो तूं? हेजिटेट करतलें. कित्याक? तुज्या मोतीन गायला फकत मुकोडे 3 उरतो म्हूण. पूण देवाच्या मॅथमॅटिक्सान, देवाच्या कॅल्कुलेशनान जेन्ना आमचे कडेन 10 आसा आनी आमी 7 कोणाक दिता, आमचे वरवीं परतून येता 700, 700 न्हय 300, 700. तुमी दिलोलें तें परतून येता मल्टिप्लिकेशनान. आमचो देव एडिशनाचो देव न्हय. एग्जाम्पल, जेन्ना आतां जेजू क्रिस्त परगट करतालो न्हू बायबल, सगळ्यांक, आनी मागीर ताणें आपणाच्या शिश्यांक कितें सांगलें, वचोन तांकां जेवण दी. आतां इतल्या मनशांक जेवण दिवंक सोदता, जाता? आनी थिंगाचो ट्रेजरी आहलो तो कितें केलें, पयल हात बोळसान घालून पयला मुको फकत 200 दिनारी आहाय, आनी कितू उलयता सगळ्यांक. ताणें कितें सांगलें, म्हाका दिसना हितू पयशान आमी सगळ्यांक जेवण हाडूंक शकता. आमची स्थिती तेश करून आसताय, रोखडें कोणें आमकां कितें सांगलें आमी बोळसान हात घाताय म्हणून ना, जायना. कित्याक आमी आमचें बळ पळयता. पूण जें परी तूं जेजूचें बळ तुजे भितर पळोवंक लागल्यार तुजे जिवितान केन्नाच खंयच्या तुज्या एरियान कमी आसूंक फावना. मोगान कमी आसूंक फावना, बोगसणे दिवंक कमी आसूंक फावना, कृपा दिवंक कमी आसूंक फावना. कितें कितें तुजो वेळ, तुजो टायम, तुजो टॅलंट कितें आसल्यार दुसऱ्यांक दिवंक केन्नाच तुमकां कमी आसचें ना. थँक्यू जेजस, थँक्यू जेजस. आनी जेजून कितें सांगलें, वच आनी पळयात तुमकां कितें मेळटा. तांकां कितें मेळलें, एक धाकलो भुरगो 2 नुस्तें आनी 5 उंडे पाव घेवन आहलो, ताणें दिलें. जेजून म्हळें, सायबा सायबा केसली म्हजी शिशां. तांकां सांगलोलें, हजारांनी लोक आसा, ही घेवन येयले 2 नुस्तें आनी 5 उंडे. तें म्हणलें न्हू जेजून. हय न्हू माय, सारकें न्हू. कितें म्हणलें जेजून? ताणें पोत्तून केली आपणाची पाट आनी स्वर्गाताय पयलें आनी जेजूक दिनवास दिलो, आर्गां दिली की जें म्हज्या हातीन आसा हांव जाणा आनी जाणाय तूं म्हजो बापूय तुज्या राजान कमी ना, देखून त्या बावार्थान
हांव तुका अर्घ आनी दिनवास दिता की तुवें ऑलरेडी केलें सगल्यांक आमी कित कोताय आमको आसा ते इले सगल्यांक आवाज कोण सांगताय मुको ना गो चड गो कोविडा लागून हें जाल गो तें जाल गो आनी 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 आमी तेशी उलयताय वय की ना पूण जेजून कितें आमकां शिकोवन दिली तुमचे कडेन कितें आसूं ल्हानांतले ल्हान तुमी घेयात लोकांक पळयनाका सिच्युएशन्साक पळयनाका तुमची फाट तांकां करात आनी सर्गीच्या बाप पळय आसा ताका पळयात आनी ताका दिनवास दियात तुमी आसा ते हातीन आनी तूं पळय हांव तें तुमकां मल्टिप्लिकेशन्सान करून दिना जाल्यार तुका राग येता सांग बाप्पा म्हजे कडेन जायना पूण खुर्सार तुवें सांगला जेजू तांकां बाप्पा कितें सांगलेले तांकां बोगोस आतां ताजे आंगुस्त्र आख्खे काडलेले आतां तुमी समज तुमचे आंगुस्त्र सगल्या लोकां मदें कोणें काडल्यार तुमचो पयलो कार्य कितें आपणाचें सगळें धांकपाक वय की ना पूण जेजून तशें चिंतलें ना त्या वक्तार तूं आनी हांव ताज्या मनार आसलोली कित्याक त्या लोकां मदें आमी आसा जे जेजू विरोध येयली जे जेजू खुर्सार मारले कित्याक आयज पर्यंत आमी एकमेकाक राग धरता एकमेकाक जळटात कोणाचे वयर सरल्यार आमचे काळजा भितर तोंडाचेर आरे बरें घर बांदिल मुगो बरें कार येयल मुगो आनी मागीर फाट करी थंयचे पयशे येताय कित कोताय प्रॅक्टिकल करेक्ट सदांचें जावपाचें न्हू आनी कोणाचो भुरगो वयर सरल्यार तेच तोंडाचेर म्हणपाचें बरें जावन गो बरें तेका मॅडल मेळ म्हळें फाटल्यान तेगे चेडो जाण मुगो तूं कित कित कोत्ते कामां टा 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 वय गे ना म्हळ्यार आमचें सांगप आनी आमच्या काळजान आसा तें मॅच जाता ना आनी आमचो पाय आबा फादर आहा तो आमचे काळजां भितर कितें आसा तें पळयता सगल्या बायबलीन एकूच कडेन ताणें सांगलां तुमी म्हाका टेस्ट करून पळयात खूंय तुमचें दिवपाचें हितून आनी खंय सांगूं ना पयलें हांवूय कोतालें पूण म्हाजें जातालें चॅरिटी म्हळ्यार हांव बरें मनीस म्हळ्यार म्हाका बरें करपाचें काळजां भितर आसा वय की ना पूण जेन्ना म्हाका स्वत गमून येयलें की हांव चॅरिटी करपाक हिंगा येवंक ना म्हजो खऱ्यांनी कार्य आसा जेजू दिवपाचो पूण फकत पयशांनी न्हू वस्तूंनी न्हू पूण म्हज्या स्वभावान म्हजे टायम आसा वेळोले प्रगट करूंक प्रचार करूंक डिफरंट वेगवेगळे भासांनी हांवें जेजूक दिवंक जाता दुसऱ्या लोकांक गरज ना सदांच पयशे दिवपाचे केन्ना केन्ना भुरग्याक स्लो आसा शिकूंक जायना तुवें मातशें एक वर ताजे वर बसून तांकां शिकोवचें कित्याक जेजू म्हणटा तुमी कोत्ता तें मनशा तांय कोत्ता तशें करिनाकात पूण तूं म्हजें तांय कोत्ता तशें करात थँक्यू जीजस हे पळया बाबा can you just increase the time? Scroll it. 6:38 Okay. No, you will have to just roll it with the scroller and shift. दियात आनी तुमकां ई देव दितलो तिंगा कितें बरयलां घेयात बरयला की दियात बरयला आनी आमचो स्वभाव केसो तूं म्हाका कित दिता तूं म्हाका कित दिता आमी रोखडी कोणाक दिवपाक भायर सरता की रोखडी कोणा लागीं घेवंक भायर सरतात आमचो स्वभाव कसलो
दिवपाचो आसा की घेवपाचो आसा? घेवपाचो. हां. आनी आमचे मागणे कशे? देवा तूं आमकां हें दी, देवा तूं आमकां तें दी. कित्याक आमी जे परी मनशा वरवीं वावर करता तेच परी आमी देवा वरवीं वावर करता. हांव तेशेंच आहलें. ल्हान आसतना म्हाका पिडा येयली तेन्ना हांव देवाक कितें सांगतालें, हांव तुका वाती पेटवयता, तूं म्हाका हें दी. हांव तुका हात जोडयता, तूं म्हाका हें दी. कित्याक लोकूय तशेंच करता म्हजे वरवीं. जरी तर हांव तांचे कडेन बरो वेव्हार करता, ती म्हजे कडेन बरो वेव्हार करता. कळ्ळें? पूण हिंगा हांव कितें सांगता? थँक्यू जीसस. This is Lucas. Lucas, you have to go to Luke 6 actually. 38. दियात आनी तुमकांय देव दितलो बरे चिकार माप दामून चेपून. कॉफीची बाटली पयल्या? हां, नाजाल्यार ते साबांवचे पावडर घालता. आमी कितकोन घालतात? एशकोन मारतात, एशकोन मारतात, एशकोन मारतात. दामून चेपून अतो पर्यंत बरीच आसताय न्हू? देव तशेंच आमकां सांगता. तो आमकां दामून चेपून हालोन आनी अतो सोर बदलोले देव तुमचे उंटेन घालतलो. कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात तेच मापान देव तुमकांय दितलो. जरी तर हांव आनीक कोणाक बोगसणें दिवंक जायना, देवान म्हाका बोगसणें दिवंक फावो? जरी तर म्हाका कोणाचो मोग करूंक कश्ट, म्हाका देवाचे मोग घेवंक सोंपें ना. कित्याक जे मापान हांव आनीक कोणाक दिता तेच मापान म्हजें जिवितान येतलो. आनी तो कितें सांगता? बेश्टे हलके फुलके दामून चेपून वतले आनी इतलें वतून वयतलें की तुमकां दवरूंक जागो ना. थँक्यू जीजस. आतां आमची रितीक काबार जाल्ली, जे आमचे जून म्हयन्यान चालू जालेले डिसायपलशिपाची. ओके, आनी तें सोंपलें सप्टेंबराचे 15 तारखेर, म्हळ्यार 3 म्हयन्यान. ते 3 म्हयन्यान आमी कोणूय रिट्रीटन थिंगा येयले तेंचे कडेन पयशे घेवंक ना. जेवण फ्री, रावप फ्री. कोण कोण एकदम जो गरीब येयलोलो तांचे कडेन आंगुस्त्र पासून ना घालता, तांकां आंगुस्त्र हाडून दिलोलें आनी तांचे कडेन पयशे केशे फावो जाता. कित्याक आमी हें मांडून घेता. जेन्ना हांव दिता, पूण हांव तेश कोन्न दिवपाक आतां आमची कितें जेन्ना आमी कोणाक कितें दिता सगळे टाव 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 कोण सांगतात न्हू. ओगी ना माय चिंतना हां. जेन्ना आमी कितें करतात आमकां सगल्यांक सांगूंक जाय तेन्ना आमकां खुशी मेवता, वय की ना? पूण जेन्ना आमी देवा तांय करता आमी कोणाक सांगूंक नजो. कित्याक फकत बापून पळयलें तें तो करोन तो सोर आनी तुका जायना दवरूंक ते भाशेन भरून 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 तुका दिता. आतां जो ते खुर्सार गेला, ओके, तो मेलो, खुर्साचेर मेलो. ताणें कितें सांगलें? बापूय तांकां तूं बोगोश. तांकां खबर ना तीं कितें कोत्तात. जेन्ना आमचे ताय कोण कितें करतात, कितें आमी तेंच उतरां उलोवंक फावो जाता? जायना न्हू, वय की ना? पूण जे कितें सांगता एफिशियन्स 5:1 एफिशियन्स 5:1 There is something called font size, no? Which is Thank you, Jesus. Episcara 5:1. Okay.
देवाची ओकुरबायची भुरगी देखून ताची देख घेयात. एक इंग्लिश ट्रान्सलेशनान बरयला. ओके, हांगा ना एकूच ट्रान्सलेशन आसा. यू इमिटेट क्रायस्ट. इमिटेट म्हळ्यार जसो तो करता तसेच आमी करूंक जाय. एग्जाम्पल, उदाहरण. आतां ते दाखले बाय आसा. हां, जायत्या जाणांनी आमी घरा कडेन पळयल्यात, दाखले बायो आसा ते कितें करता, मम्मायची पर्स घेतात आनी उंचे मोचे घान अशी कोन्न आनी ती लिपस्टीक घालता तेन्ना कुशीक रावचे, नेल पॉलिश घालता तेन्ना कुशीक रावचे, बँगल करता तेन्ना कुशीक रावचे. कित्याक ती इमिटेट करता. माय करता ते भाशेन तेंकाय करूंक जाय आनी ती सारकी इमिटेट करतात. हां, बॅग घेवन ते चलप, तें घालप, तें केस बांदप सगळें, वय की ना. तेच परी जेजू म्हणटा एफेसकाराचे चिटीन 5:1, जेजून केलाच तेच भाशेन आमी करूंचे. जेजून खुर्सार कितें म्हणलें, बाप्पा तांकां बोगोस, तेंकां खबर ना ती कितें करतात. तें आमी इमिटेट करूंक जाय. तेंच आमी आमच्या जिवितान सगळ्यां कडेन म्हणूंक जाय, करूंक जाय. कळ्ळें? एफिशियन्स 5:1. पूण करपाक सोंपें. आतां म्हजो प्रश्न, चिंतून आयकून उत्तर दियात. हां, मायकीन सारता आनी तें मायकीन सारता. ओके, ऑल माय टार्गेट इज माय. ओके, थँक यू जीजस. ओके, एक रिलेशनशीप सोयरी. एक सोयरी गोट कसली, हां, कसली सोयरी गोट बरें आसून आनी खुशालकायेन एकामेकाक बरोबर जिवंक कितें भोव गरजेचें. देखून हांवें तुमकां सांगलें, चिंतून जबाब दियात. तूं सांगनाका, तुंय सांगनाका. हां, हालती काय मोग. वॉट इज युअर आन्सर सिस्टर? डिझायर. ओके, हालती काय. आतां तेणें म्हजे वरवीं कितें 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 उलटें उलयलां. ओके, म्हजे वरवीं कितें कितें उलटें उलयलां. म्हाका खालती जावंक येता. देवाची कृपालो जाता. पूण म्हजे हांव तोंडाचेर दाखयता बरें आसा म्हूण सगळें, देव बरो दिसूय म्हणला, पूण काळजा भितर इतलो तेजेर राग येयला न्हू, ताका मारूंक दिसता. आतां खालती काय कितें जालें, मोग. कोण म्हणलें मोग? आं, मोग. आतां सकाळीं मोग भरून आसा. तुवें सांगलां बाजारांतलें कितें हाडून यो दनपारां येता आसतना, आनी तें भोव गरजेचें तुका. इसरलो. आतां कितें जालें मोगाक? हां, तुवें कितें म्हणलें डिझायर. ओके, आतां म्हजी एक डिझायर आसा. म्हाका समज एक व्हडली गाडी जाय, पूण म्हाजे पायक नाका. तो चिंता बेश्टें पयशांचें. हय, मागीर डिझायराचें तितलो पयसो म्हाका. मागीर आं, एकवट समजिकाय. आं, आनी कोण? माय तुवें आन्सर दिवना अजून. बेगीन बेगीन. हां, एक मनाची एक ओके. केन्ना केन्ना विसरची न्हय जे आतां तुमी शिकतात देवाच्या उतरांतले, कित्याक तुमचे कसलेय संबंद आसूं, घोव बायलेंचो, माय पायचो, भुरग्या आनी ग्रँडफादर ग्रँडपेरंट्स. ओके, शेजारी शेजारी, इगोर्जांतली कोणीय आसूं, जर एक रिश्त्याक सफळ जावपाक देवाची उतराची जाणवाय आसूंक भोव गरजेची. सांगतात तुमकां कित्याक. गो टू होसिया 4:6.
Hosea. H. Yeah. 4:6. ओके. समृद्धीची ओळख ना जावन मोजे पोरजेचे निसंतोण जाता. समृद्धीचे ओळख ना जावन लॅक ऑफ नॉलेज. उदाहरण एक्झाम्पल. जेजून कितें म्हणलें खुर्साचेर? बोगस बापा तांकां खबर ना ती कितें कोत्तात. वय की ना? आतां आमकां हेजी आयकलोलें. गूड फ्रायडे मिसाचेर आयकलोलें. केन्ना केन्ना इगोर्जेन जाता तेन्ना रेडीन आयकलोलें. पूण काळजान तें वसूंक ना. शेजाऱ्यान तुमचे कडेन फायट मारलें कित्याक दुर्गार तुमी कितें दवरलें. आतां तुमकां ताचो वगडास येता की तुमचे दुरीगार कितें प्रॉब्लेम आसा तें दिश्टी पडटात. एफेसकारांची चीट सांगता जेजून केला तेंच वरी आमी करूंचे. जेजून खुर्सार कितें केला? बापूय तांकां बोगस तांकां खबर ना ती कितें कोत्तात. आमी कितें कोत्तात? आमकां जाणवाय ना, आमकां गिन्यान ना, आमकां बुद्धी ना. आमी कित्याचेर दान नोंद धरता? आतां जाली न्ही इश्टागोट दुर्गा लागून. इश्टागोट जाली की पाड पडली सगळी. हा तेन्ना तें चिंतूंकूय ना. पूण हें जावन आसा प्रॅक्टीस करूंक जाय. तुवें दर एक दिसा आतां समज तें बाय तेजी भयण मातशी व्हडली आसा न्ही. ती इस्कलाक गेली. पयल्या दिसाक टेक्स्ट बूक उक्तें केलें. ताका पळयलें, वाचलें, बंद केलें आनी सोमते एग्जामीक गेलें. मम्मी घरा मेवतो तुका? हां की प्रेशर हाय जावन आनी मी पावतो ती. हां की म्हूज चेडूं कांय शिकोना. कितें केलें ताणें? पास जातो की ना? वय की ना? कित्याक जें आमी काळजा भितर घालना तें आमच्या मनांत येवंक सोंपें न्हय. वय की ना? तेंच परी एवरी डे. आतां तुमी एवरी डे टायम काडटा जेवपाक? हां की तूं तुज्या घरान कोण कोण आसा? माय आसा. तूं मायक सांगता तूं हांव आयज ब्रेकफास्ट करना, तूं ब्रेकफास्ट कर म्हजें पोट भरतलें. हां आयज हांव जेवपा येवपाना, तूं जेय म्हजें पोट भरता थिंगा. हां सांगता एश कोनू? सांगनाय न्हू. कित्याक? आमकां खावपाची गरज तेन्ना आमकां आमच्या कुडीक लागतलें. तेच परी देवाचें उतर आमी एक दिन एक दिसा उक्तें करून हालीं वाचचें न्हय. वाचून तुका याद येता एक पावट वाचल्यार? आतां तेजे भुरग्यान बेश्टें टेक्स्ट बूक वाचल्यार एग्जामाक पावल्यार ते पास जाता? ना. ताणें पोत्तून आनी पोत्तून आनी पोत्तून आनी पोत्तून तें आपणाच्या मनान गुंडावपा जाय. तेन्ना तें तेज्या काळजान वयता. पूण तूं जाणा बरी खबर कित्या क्रिस्तांव? आमकां फकत जाय शिंकोंक आनी भितर घालूंक. पवित्र आत्मो आमचे मदत करतात ते उगडासाक दिवंक. एग्जामा टायमार टिचर येता उगडास करपाक? नको जाल्यार नको फेल. पूण हिंगा आमचो फ्रेंड आसा पवित्र आत्मो. जॉन 14:26. जुआंव. इतल्या पर्यंत तुमकां समजलें? आं प्रश्न आसा? क्वेश्चन आसा माय? आं
भुरगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमच्या मनान हाडटलो. पूण जोरी तर हांवें टायम काडूंक ना म्हज्या काळजा भितर घालूंक पवित्र आत्म्यान आमच्या उगडासाक कितें हाडूंक जाता. आतां समज एक भुरगें शिकनासतना एग्जामाक पावला आनी तिंगा सांगता जेजू म्हाजी मदत कर, म्हाका हेल्प कर, म्हाका हें कर, म्हाका तें कर. आतां तेका आन्सर कळना जाल्यार जेजूचो फॉल्ट? कोणाचो फॉल्ट? तेंच परी आमच्या क्रिस्ती जिवितान जेन्ना जेन्ना सैतान आमचेर वार करता तेन्ना तेन्ना आमी तयार ना, कित्याक आमी दीस 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 काडूंक ना तें वचन आमचे भितर, देवाचें उतर आमचे भितर घालूंक. तुवें केन्ना पयला सोल्जर, आतां तूं जाणा सोल्जर आसता न्ही, वराक सिपाही आसता, वराक वयतात, ती केन्ना फायटींग शिकतात? एक दीस वराचे पयलीं न्हू, हय न्हू माय, सारकें न्हू माय? वय म्हणटा झूज करूंक वयताय ते, झूज करूंक वयताय ते. फाल्यां झूज चालू जावपा आहा, आयज शिकताय, हय न्हू माय? वय म्हणटा केन्ना शिकतात? म्हयन्या पयलीं शिकतात. जोरी तर शिकले आनी तिंगा मैदानान गेले आनी आतां एनिमी दुस्मान येता पूण तो एसो कोण हात रावन आसा आनी सगळ्यांक पळयता, जाता? क्रिस्तांव कितें करता? सैतान भितर सरला घराच्या, आमच्या मेंबरां मदीं एकमेकाक राग येता, एकमेकाक प्रॉपर्टी लागून फायट करतात, हें करतात, तें करतात. आमी कितें करताय? तूं जाण मुगो तेणें एश तेश केलेलें, देवाचें उतर शिकल दे, तिंगा उलतें. जेन्ना झूज चालू जाता तेच परी तुवें तुजें तोंड उक्तें करून देवाचें उतर आसा ते जर अधिकार घेवन ते शैतानाक तुज्या घरांतलें भायर करूंक हुकूम दिवंक जाय. थँक यू जीजस. मार्क 11:23. आतां जे तुमी शिकतात केन्ना 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 विसरूं नाका. मार्क 11:23. हांव तुमकां प्रश्न विचारता, ध्यान दिवन आयकात. ओके? थँक यू जीजस. ओके ओके, ध्यान दिवन आयकात. ओके माय? हे हांव तुमकां खरेंच सांगता. इंग्लीश भाशेन वेरिली वेरिली आय टेलिंग यू. जेन्ना अशें म्हणटा म्हूण आमी कान दिवन आयकूंक जाय, कितेंच मिस करूंक जायना, कितेंच चुकोवंक जायना. ओके? आख्खो कान आहा न्हू? थिंग गेलो कान, कितें आवाजाचेर गेलो न्हू कान? चल, होली स्पिरीट आमकां कितें करून शिकयता? आतां आमगे कान खंय गेलो, थिंग गेलो की हिंग आहा? सगळ्यांगे दोळे एश करून गेले, तोंड हिंग आहाय पूण दोळे एशकी गेले. थँक यू जीजस. ओके, हे हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरी नासतना आपूण म्हणटा ते, आपूण मोतीन चिंता, आपूण मोतीन चिंता, आपूण मोतीन चिंता, आपूण मोतीन चिंता, मोतीन चिंता. कितें बरयला थिंगा? म्हणटा वो मोतीन चिंतात. आनी आमी कितें करतात? जेन्ना फोन कॉल येता आमी बसून कितें करतात? चिंतात वो म्हणटात. आतां समजून येलें म्हणप कितलें भोव गरजेचें. जे पोरी तुवें तुजें तोंड बंद दवरल्यार
तुका सोयतान दवरचो ना. तो तुजी तकली पिशे करून उडयतलो. पूण जे तुवें तोंड आमी गेले ते क्लासीन एक एक्सरसाइज केलोले नंबर चिंतपाचे मनान आनी हांव सांगता तें उतर उलोवपाचें हें बंद जालें वयना म्हणपाची भोव गरज. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना भोव गरजेचें दुबाव दवरिनाका. आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावाड दवरता म्हूण मागणें करता दिमेचेर वयता वाती लायता की फकत भावाड दवरूंक जाय. आनी आमी कितें करताय सगळें दवरताय पूण भावाड ना वय की ना. ह्या दोंगराक म्हणीत दोंगर कोण सगळें जे वायट जाता तें जावन आसा दोंगर. तो भोव गरजेचें आमी दोंगरा कडेन म्हणूंक जाय. चोय आमी पळय आं सेज वेरी वेरी केअरफूल अटेंशन. आमी दोंगरा कडेन उलयना ना तो वायट आत्मो आमी ताका उलयना पूण आमी ताका म्हणटात हुकूम दितात कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान. आतां तुमचे फॅमिलीन कोणी रागिस्त आसता कोणी इगोर्जेक वचना कोणी पोत्यापोत दिता पोतपोतून झगडी करपा लागता. तो मनीस वायट न्हय पूण ताचे भितर आसा आत्मे जेणी ताणेच अनुमती दिला आपणाचे जिवितान काम करूंक कित्याक तो ताका स्वताची खबर आजून ना. जे ताका स्वताची खबर आसतली तो अशें करूंक पावचो ना. तुमी कितें करूंक जाय ताच्या जिवितान आसलेल्या दोंगराशी म्हणूंक जाय. कळ्ळें इतले पर्यंत कळ्ळें. जेजूच्या नांवान म्हणूंक जाय. कितें म्हणूंक जाय हांगा सोडलो उठ हांगा सोडलो उठ म्हणल्यार त्या मनशाक भितर तूं जो बसलो तांकां तावन तूं उठ आनी दर्यांत वच. कळ्ळें. इज इट फास्ट इज इट स्लो इज इट ओके अंडरस्टूड. माय कळ्ळें क्वेश्चन जाता बेश्टे वय म्हणनाका. ओके हांगा सोडलो उठ आनी देवऱ्यांत वच ते तांचे सोरी घडटले म्हणपाची भोव गरज. जेन्ना आमच्या जिवितान दोंगर दिश्टी पडटा आमी दोंगराक तांव उलयतात आनी सांगतात. तूं जाणा आमी कितें करता आमी जेजूक सांगता जेजू तूं जाणा मरे आयज ताणें म्हाका हें केलां सकाळीं तेजी हिम्मत केसे म्हाजे कडेन अशें उलोवंक. तूं ताका कित्याक सोजमयना जेजू तूं ताच्या जिवितान अशें तशें कित्याक करिना म्हाकाच कित्याक सोकला पोतून घालूंक जाय. आमी आतां कितें करता देंवचाराक जय करता की जेजूक जय करता. जेन्ना आमी आमचे दोंगराचें उलयतात आमी जेजूक सकयल आनी देंवचाराक वयर काडटात. पूण जेन्ना आमी दोंगराशी म्हणटात जेजूच्या नांवान उठ आनी दर्यांत वच आमी जेजूक आर्गां दिता आनी देंवचाराक खालाक घालता. अंडरस्टँडींग कळ्ळें. आतां सोंपें. आतां कोणाची गरज तुका की तुवेंनूच खूद बायबल घेवन जेजून केल्लें तें परी करून तुवें आपणाचो हक आनी अधिकार सैतानान घेतला तुज्या घरान ताका सांगून उठ म्हूण हिंगा सरलो. कळ्ळें न्हू. व्हेरी गूड थँक्यू जीजस. ओके मागीर देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थनून मागशात तितलेंय तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावाड दवरात. भोव गरजेचें पयलें कितें नंबर 23 तुमी भावाड दवरूंक जाय की जे तुमी म्हणटात दोंगराक ह्या मनशाच्या जिवितांतलो उठ आनी वचोन
दोन वस्तू करूंक जाय. वॉट टू डू, कितें करूंक आनी वेर टू गो, खूंय वचूंक. उठ आनी दर्यांत वचून पड. दोन वस्तू करूंक भोव गरजेचें. जेन्ना जेन्ना आमच्या लव्ड वन्स मोगाची मोगाची आसा आनी आमी पळयता तांच्या जिवितान सैतान कसो कार्य करता, तांकां केन्ना सांगूंक वचनाका. कित्याक तांकां देवाची उतराची म्हायती ना, तुमकां परते पोत दिवंक परतून धाडटली. पूण तुमी जिंगा आसा, तुमचें तोंड उक्तें करून तुमी अधिकार घे तें वायट आत्म्याचेर जे तांचे जिवितान वावर करता. हुकूम घे त्या आत्म्याक सांग उठ आनी वचून दर्यांत पड आनी केन्नाच परतून येनाका. आतां दुसरी गोश्ट, तेणें सांगला भावार्थ दवर. तुमी जे प्रार्थना केला तुमकां आतां आमी जरी तर मानलें की आमी प्रार्थना केलें तें आमकां मेळलें, आमचो स्वभाव कसो आसूंक जाय? वचून सगल्यांक सांग हांवें दोंगर काडलो. सगल्यांक सांगूंक जाय न्हू दोंगर काड म्हूण. हय न्हू माय, सारकें न्हू. ओके, उदाहरण, एक्झाम्पल. प्रेग्नन्सी, गुरवार. ओके, आतां एक बायल गुरवार आसा, तेका पयलीं खबर ना. आतां तेका समज दुसऱ्या म्हयन्यान आतां कळोन येयलें की हांव गुरवार आसा म्हणून. तें आतां कितें करता, घोड्याचेर बसून उडकी मारून हिंगा तिंगा वचून करतात न्हू काम तेसली. माय वय म्हणटा तोंडार म्हूण तोकली घालूंक नाका. तें कितें करता, तें सांबाळून दवरता की बेबी कितें जावंक पावचें ना. तें आपणाचे हाता बरें, न्हिदता बरें, खुशाल रावता. तेंच परी जेन्ना आमी दोंगराक भावार्थान सांगल्या तूं म्हज्या मोगाच्या जिवांतल्यान वच, आतां म्हाका कितें खुशी जावन येता की तें जालें. हांव पोत्तून आनी पोत्तून देवाचें म्हाका दी म्हाका दी म्हाका दी ना. जे परी एक बायल सॉरी वॉट वॉज द वर्ड गुरवार आसा, तें कितें करता, तें जाणा नव्या म्हयन्यान म्हजो बाब म्हजें बाय म्हज्या हातीन आसतलें. तें जाणा देखून तें तयारी करता. ड्रेस स्टीच कोताय आनी कितें कोताय, रूम प्रिपेर कोताय, ते हॉस्पिटलान वचपाक बॅग पासून रेडी दवरून दवरताय. वय की ना? कित्याक आतां तांकां तें बाय आपणाचे हातीन दिश्टी पडटा. बाय आसा हातीन ना, पूण ती कल्पना करूंक जाता. देखून ती तयारी करतात. तेच परी जेन्ना आमी हुकूम घेवन सैतानान केल्या दुश्ट कार्यान आमी हुकूम घालून आतां आमी कितें करता, आमी पळोवंक जाता आमच्या मोगाच्या सुटका मेवली. आनी देखून आमी आनंद, जॉय, खुशालकायेन जियेता. आनी आमी कितें म्हणटा, ताजे तोंडा उजीर म्हणपाची गरज ना, पूण तुवें सांगूंक जाता देवाक आर्गा म्हज्या मोगाच्या सुटका मेवली. म्हजो मोगाचो आतां देवाच्या गिन्यान भरला. म्हजो मोगाचो आतां देवाचें उतर उलयता. म्हजो मोगाचो आतां देवाचें वावर करूंक लागता. न्हय म्हूण आमी फकत आमचे लागीं आशिर्वाद मागता, पूण आमी आतां आशिर्वाद जाल्या दुसऱ्या लोकांक. कळ्ळें? खुशालकायेची खबर. तुमी दुखी कित्याक दिसतात मागीर? की चिंतात हांव खंय गेलोली रॉंग, आतां म्हाका कितें करेक्शन करूंक जाय. आनी जे तुवें हें करूंक लागल्या दिसभर, एक दीस, 2 दीस, 3 दीस, 1 हफ्तो, 2 हफ्तो, 1 म्हयनो, 3 म्हयने, 6 म्हयने, 9 म्हयने, 1 वर्स, तुमचें जिवीत आसलोलें आनी तुमचें जिवीत कितें जातलें एकदम डिफरंट. आनी एक उदाहरण दिता. ओके, वेट. देखून हांव तुमकां सांगता,
तुम्ही प्रार्थून मागशात तितले तुमकां मेळ्ळे म्हूण भावात दवरात आनी ते तुमचे जातले. केन्नाय कोणे चेक पळयला चेक हां आतां कोणेन तुका सिग्नेचर घालून दिला आपणाचे बँकाचे अकाउंटार आनी तुका सांगला तुका जाय ते अमावंट तूं भरून तूं कितें करता? हेजिटेट ना त्याने सांगला काय ती तू बरे यू विल हेजिटेट हा इफ यू हेजिटेट गिव मी द चेक माय तू कोणे ब्लँक चेक दिल्यार मग जाय आणि हो जावन आसा जेजूचो ब्लँक चेक. जेजूच्या रोगतान साइन केली काबार पेमेंट सगळें काबार तुवें फकत येवंक जाय. पूण आमकां खबर इतले पर्यंत आमी कितें करता जेजू म्हाका दी जेजू म्हाका दी जेजू आनी तोय म्हणटा कसली म्हजी भुरगीं म्हजे पुताक धाडलो तो मेलो ताचे रगत व्हांवन गेलें सगळें दिलें तांकां सगळें सोंपें तरी आसतना दी 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 होय की ना पावर खंय आसा. आतां कळ्ळें तुमकां तुमची जीभ म्हणल्यार एक वेपन वेपन हत्यार हत्यार जावन आसा एक हत्यार. पूण आयज पर्यंत ह्या हत्याराक आमी कित्याक लागून उजार केल्या तेचे ते जावं ताचे ते जावं ताचे ते जावं ताचे ते जावं आनी तो कितें सांगता तुम्ही म्हणटात त्या दोंगराक उठ. केन्ना आमी दोंगराक म्हणला की आमी मनशाक म्हणला कितरे बेबदो तूं बेबदो चुकतलो हा आमी ताका आशीर्वाद दिला व्हॉट इज कस शिराप दिला हा तूं नको तो एंथनी थिंगा पडोन रावता पीत रावता आनी पडत रावता ताजे एंथनी वरवीं आमी आशीर्वाद उलयला श्राप उलयला. उतराची पावर आसा. तुमकां तुमी म्हणटा तेच पुरी तुमकां फावो जातलें. जोरी तर तुमी एंथनीक श्राप दितात ताका बाबड्याक खबर पासून ना ताका कोणें सत दिवंक ना चल माय कशी आन्सर दिते सर लास्ट ऑन द पॉइंट होय ना माय आत मनांतले कितले कितले ते पयले आसा चिंतप ते सगळें वयता न्हू हां आनी जितले जितले रॉंग चिंतप आसले ते आमी वयता आमकां सुटका मेळटा भितरल्यान होय की ना. आतां आमकां भिवपाची गरज पूण सैतानाचें काम कितें ना सैतानाचें एकूच काम तुका भिरांत दिवपाची आनी कांय ना. थँक यू जीसस पुढे एकदम 100% परफेक्ट. I told you no, she's my best student. Thank you Jesus. Okay? आता चोया आता हे जे आमी शिकयता न्ही आमकां बरें लागना कित्याक हितून आमची फ्लॅश मरपा जाय आमची कुडेक आमी मार घालूंक जाय. देखून जायते क्रिस्तांव लोकांक हें जे वर्स आसा तें बरें लागना. पयले दोन बरें लागताय दोंगराक सांग उठ आनी वच आनी दुसरी ब्लँक चेक ती बरी लागता एक दिन. आतां चोय आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितले बोगसात. बरें लागना न्ही ओय आमी सद्दां मागण्यांक रावतात दरूय दीस मागण्यांक रावतात. तो कितें सांगता
आणि तू मागणे करून उबे रावता तेन्ना दर दिसा आमी मागणे करता आ केन्ना आमचो एकूय दीस गेल्यार मागणे करी नासतना आ माय कित्याक कितें जालें एश कोन सोद तूं कितें ओके आणि तू मागणे करून उबी रावता तेन्ना कोणाचेर सगळी येता हेज भितर की म्हाका जाय ते कडेन हांव वचून बोक्सणे मागता तेड म्हाका केलो गो पयली देखून तो बरो मनीस तेका एक फार तोंडी हा आमी फरक करता लोकां मदीं पूण तो कितें सांगता कोणाचेर तो तुजो फॅमिलीचो मनीस आसून दी तो तुजो शेजारी आसून दी तो अननोन वळखूंक नासलेलो आसून दी कोणाचेर आड तुमकां आसत कोणाचेर तुमी फरक करूंक नाका कित्याक देवान जेजून फरक करूंक ना तेणें केन्ना सांगला फारजीक हांव माफ करिना म्हूण कुर्साचेर तेणें केन्ना फरक केला हांव म्हजे फकत शिश्यांक बोक्सणे दिता पिटराक दिता तो म्हाजो वांगडा आसलेलो न्ही 3 वर्सां आसती तेणें मातशें चूक केली 3 फावट म्हाका नाकारलो आसती अशें म्हणलें की ताणें सगळ्या लागीं बोक्सणे मागलें तेच परी आमी कोणाचेर आड तुमकां आसत तितले बोक्सात तुमी पयलीं बोक्सूंक जे तुमी दितात ते तुमकां बरोन वतन चेपून मेवतले पत्तून थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस आणि तुमचो स्वर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो जोरी तर म्हाका दिसता म्हजे चुकी बक्षींक ना म्हाका सुटका मेळूंक ना कित्याक तुज्या काळजान कोणा ताय कितें ना कितें वायट आसा कित्याक एक समजून घेयात आतां समज सिस्टरान मोकडें कितें वायट उलोवलें आतां म्हाका 2 वस्तू करूंक जाता तिणें सांगलेलें उतर हांवें भितर घेवंक जाता आनी ताचे वयर चिंतप करूंक जाता एक दुसरो ताणें म्हाका सांगलेलें उतर पूण जेजू कडेन कुर्सार धाडटा एक हांव भितर घेता दुसरें ताणें सांगलेलें उतर हांव जेसी कडेन धाडटा आनी जेजून त्या कुर्सान म्हाका मोग दिला हांव ताच्या जिवितान धाडटा कितें जाता ताचे जिवितान बरेंपण येता म्हजे जिवितान बरेंपण येता कळ्ळें बोक्सणे म्हळ्यार कितें वॉट इज द मिनींग ऑफ फॉरगिवनेस टू फॉरगिव बोक्सणे म्हळ्यार कितें ओले सांग रे माय ऐकू येना चुकी विसरप सिस्टर बरी विसरता ती मोगान बोक्सूंक जाय आनी मोग गेलो जाल्यार तेन्ना बोक्सोडे ना तेन्ना बोक्सोडे ना मागीर तूं कितें सांगता जेन्ना हांव म्हणटा हांव आनी कोणाक बक्षिता आतां जेन्ना म्हजे वरवीं कोणें हें केलां तेणें म्हाका येवन माफी मागूंक जाय कोणें तेजें भरप करपाक जाय न्हू somebody has to pay for it somebody has to फारीकपण आसूंक जाय जेन्ना आमी कोणाक बक्षिता फारीकपण आसूंक जाय तुमकां खबर आसा एक राजा आसलेलो आनी ताचो एक सर्वंट आसलेलो ताका जाय ती पयशे ते कडेन उधार गेलोले पूण ते कडेन जावंक ना ताका परतून दिवंक पूण राजान कितें केलें ताका बक्षिलें पूण ताका बक्षिलें पूण फारीकपण कोणें केलें राजान खूद जेन्ना आमी कोणाक बक्षिता
तांकां फावो तें आमी तांकां दिना पूण तांकां मोग दिता आनी ताचे फारीकपण आमी कोत्तात. आर यू अंडरस्टँडिंग? Forgiveness is I forgive the other person because I let him go. He doesn't have to pay anything. On his behalf, I am doing the payment. Somebody has to pay. कोणाक तरी फारीकपण दिवंक जाय. पूण जोरी तर हांव जो म्हजे विरुद्ध येला ताका सुटका दिता जेजूच्या नांवान, कोण फारीकपण कोत्ता? हांव कोत्ता. कित्याक म्हजें कितें जाता? लॉज येवपा जाता, राग येवपा जाता, दूख येवपा जाता, सगळें येवपा जाता. पूण जोरी तर हांव मानता जेजू क्रिस्ता जो म्हजे भितर आसा तो सगळ्यावून व्हडलो आतां म्हाका बोगसळे दिवंक इजी. कळ्ळें? हां? आतां आमी आमच्या पॉकेटांतले काडून दितात की जेजून दिला तें आमी मानतात आनी तें दुसऱ्या मनशाक दितात. ओय की ना? जायते फाटी आमी म्हणटाय बॉक्सिला पूण बॉक्स म्हळ्यार तें आय रिमेंबर ऑल दॅट वॉट शी हॅज डन. That lot of people goes in that, no? So can you must explain? सदांच उगडास दवरात. केन्ना तुमचे ताय कोणें केल्यार, आतां म्हज्या जिवितांत तुमकां उदाहरण दिता. जायते मनशांनी म्हाका नांवांनी उलो केला आनी जायतीं वर्सां गेलीं हांव ताका पोतपोतून उगडास कोत्तालें आनी जेन्ना जेन्ना उगडास कोत्ता म्हाका रडूंक येतालें. पूण जेन्ना म्हाका गमून येयला हांव ह्या संवसारान जियेता पूण जेजू म्हजे भितर आसा तो म्हजे वरवीं जियेता, तो म्हाका कृपा दिता जिवंक. आतां मनीस जो म्हजे ताय कोत्ता तें म्हाका फरक पडना. Galatians 2:20 कित्याक आतां कितलीं जाण तुमी जेरुसलेमाक गेला? आंटी गेल्या? सांग ना मरे. सांग ना मरे. आतां इंचाला गेले. जेरुसलेमाक कितले गेलीत मनशा? रियल? Not to the place, but Spiritual. in spiritual. हां. जेरुसलेमाक पोतून इंचाला. जेरुसलेमाक कितले गेलीत मनशा? सगळीं गेले जेरुसलेम. आतां ती जी पळय गेल्या ती असल्यांनी गेल्या फिजिकल. Physical. ओके. पूण जण एकली क्रिस्ती जोरी तर हें उतर मांडून घेता, सजमून घेता, आमी सगळीं जेरुसलेमाक पावली. आयकाता? जो क्रिस्ती हें उतर मानतात आनी आपणाक त्या दिसा त्या खुर्सार पळयतात आत्मिकान, तो मनीस जेरुसलेमाक पावला. मागीर म्हणटली हांव कित्याक गेलें? हिंगा बसून थिंग पावता मरे. थँक यू जीसस. हे पळया ते कितें दिला? 3 No, Galatians 2:20. 2:20. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. जेंगा हांव आसा तुमचें नांव घालात. आतां हांव म्हजें नांव घालता. ह्योमी आतां जियेता तें हांव न्हय. हांव कोण मागीर भूत? आं? तर क्रिस्त म्हजें ताय जियेता. क्रिस्त म्हजें ताय जियेता. म्हजें अस्कोट मनशा सोयंबातान हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुत्राचेर भावार्थ दवरून हांव जियेता.
Can you give me the English from the phone so I can break it down for them? Thank you, Jesus. हांव जियेना पूण म्हजे भितर क्रिस्त जियेता म्हळ्यार हांव मेलें पूण तो सांगता हांव मेल म्हणून हांव जियेना म्हणून कितें रे मागीर कोण आहा तुजे मुखार जेजू हांव न्हय हांव केव्हा मरे ह्या म्हणपाचें म्हजो स्वभाव पयलो स्वभाव राग येवपाचो दुसऱ्यांचेर म्हळ्यार तेणें म्हाका दुखयला तितलें म्हाका तांकां वरवीं कितें ना कितें जावंक तें म्हजें ओल्ड नेचर आसलोलें तें कुर्सार मेला जेन्ना जेजूक मारलें आमचो हर एकल्याचो एक ओल्ड नेचर आसता ओल्ड नेचर म्हळ्यार कितें पोन्ने स्वभाव त्या पोन्न्या स्वभावान आमकां राग येता दुसऱ्यांचेर हें जळटात आमी वायट चिंतना करपाचें वय की ना हां कोण एकलो मनीस हिंगा जो पातकी न्हय ते आमच्या पातक्यांचे स्वभाव जेजूक खुर्सार घातला तेन्ना तें खुर्साचेर आमचे ओल्ड नेचर ओल्ड स्वभाव मेलो आतां आमी विश्वासांनी जेजूच्या स्वभावांनी जियेता आनी जेजूचे स्वभाव कितें रायचियसनेस धार्मिकता ओके हांव तुमकां एक उदाहरण दिता तुमकां कळटलें ओके आतां म्हजे कडेन 2 जानवरां आसा माय तुवें एक जानवर सांगपाचें खंयचो आनी तुवें म्हाका दुसरें जानवर खंय आहा तें सांगपाचें ओके आयकून घेयात आं म्हजे कडेन 2 जानवर आसा आनी आतां हांव ते पेट्यांक कितें करता नांडयता शॅम्पू घालता साबांव घालता तांकां बरें सुकयता आनी तांकां बरें बो घालता बेल घालता आनी ताका सोडून दिता आनी हांव आतां चल्लें बाजरांत आनी म्हजें दार उक्तें आसा आतां एकलो म्हजो पेटो आसा तो भितरूच खेवता आनी आहा दुसरो आहा तो पेटो वयता आनी मातयेन बसता आनी तो मातयेन खेळत आहा लढत आहा आनी हांव येयला बरोबर तोच ना घरा कडेन तो म्हजो पेटो खंयचो आं Pet. Two pets. एक Two दुखो were there. 2 pets. I gave both of them a bath, put for them shampoo, Not dog. okay? I tied for them a nice bow, put a bell, and I left the door open and I went out. Now when I came back, one is there inside, but one has gone and he's busy playing in the muck. He is not bothered that he was given a bath, nothing. Which is that pet? You know? She's smiling. Huh? Which are am I? Even we go back to the same sinful nature. हांवें ताका शॅम्पू लायलें सगळें लायलें पूण ताका फरक पडिना तो गेलो आनी मातयेन लढता आनी खेळटा तो कोण पूण जे घरा कडेन आसा एक पेटो ते म्हाका पयतीच वयर येता आनी म्हजी उडकी मारता आनी अशें अशें करता तो कोण आं तो मातयेन कित्याक लढटा ताका नांडयल्यारूय तो गेलो आनी ना कित्याक तो ताजो स्वभाव सुणो आसा तो मुजेर येवन उडकी मारता आनी म्हाका किस दिता आनी हें करता आनी तें करता कित्याक तो ताजो तूं कितलेंय नांडय दुकराक तो खंय पावता तूं मनशाक कितलेंय सांग हें करिनाका तें करिनाका तें करिनाका कितें करतात आतां म्हाका एक आयकून घेयात आनी आन्सर दियात आं 6 म्हयन्याचें बेबी
पाप करूंक शकता? मागीर तूं सांग 6 म्हयन्याचे ना तूं सांग ना 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 ती म्हणटा हांव आन्सर दिना आन्सर दिल्यार मागीर ते आनीक कितें जातले सांगो. शिकताय सुद्दां कितें. ना म्हळ्यार आन्सर दिना ना म्हळ्यार आन्सर दी. आन्सर तूं कितें म्हणटा? 6 म्हयन्या बेबी पाप करूंक जाता? Yes. Yes. उदाहरण एग्जाम्पल तुजे बेबीक तुवें थिंगा दवरलें आनी सेजराच्या बेबीक उखल्लें तुज्या बेबीक कितें जाता? रोखडें रडूंक लागता आनी पांय मारून आनी हे करून आनी ते करून तेका सांगूंक जायना पूण ताज्या रडण्यांनी तुका सांगता तुवें तेका कितें करून उखली केल्या हांव हिंगा आसा. आतां ताका ते जेलस नाटकायची स्पिरीट कोणें शिकयल्या? आवयन. कित्याक मम्मी आनीक टायम बेबी बरोबर रावता पायना पाय गेलो कामार न्हू पळय न्हू मागीर सारकें आ मम्मी शिकयता ना. जेन्ना एडम आनी ईव गार्डन नो बागेन आलोले ताणें कितें केलें? विरोध केला. जेजून सांगलेलें ताका फकत एक फळाचो फळ खायनाका एक झाडाचो फळ खायनाका म्हूण सांगलेलें पूण शैतानान येवन तांकां एक विचार दिवन की जरी तर तुमी खातल्यार तुमी देवा भशेन जातली पूण तांकां खबर ना ती ऑलरेडी देवा भाशेनूच वय की ना. आनी ताणें कितें केलें? विरोध केलें आनी तेच स्वभाव आयज पासून मनशा भितर आसा विरोध करपाची. मागीर फाटल्यान पळय नाका कितें आसा पळय नाका चोय पळय नाका ते येता ना शी अंडरस्टूड सी. आतां तुका गमोन येला हांव म्हणटा तूं ताजे विरुद्ध गेला वो ना वचूंक ना पूण तुका भितरल्यान कितें सांगता फाटल्यान कितें आसा येता पूण तूं मुखार जेन्ना मनशाक कितें आमी सांगता कोण नाका ते आनीक करूंक आमचे भितर शक्ती येता आनी ते जावन आसा सैतानाची एक लाई फोट. तो आमकां एकूच विचार दिता आनी तो पळयता हें दिता काय ताजें मन हिंगा मागीर हांव ताका आनीक मागता पूण जरी तर तुवें तुजें तोंड तेन्नाच उक्तें केलें आनी ताका सांगलें उठ आनी हे कुडींतल्यान भायर सर आनी दोंगरांत वचून दर्यांत वचून पड. आतां तुवें कितें केलें? अधिकार केलो. आतां तुमी सगळीं प्लेनान गेल्यात फ्लायटांनी गेल्यात आं पळयलां. आतां कॅप्टनाक जाय तशें ताणें लँड करूंक जाता. कितें करूंक जाय पयलें? ताणें विचारूंक जाय हांव येवं की ना आनी जरी तर ताणें परमिशन घेवंक ना आनी तो लँड जालो कितें जातलें? एक्सिडंट. ताका म्हणटात टावर कंट्रोल. जे परी तो परमिशन घेता ते कंट्रोल आसता जिंगाच्यान थिंगा कॅप्टनाक कॉल करूंक जाय आनी विचारूंक जाय येवपाक जाय. तेच परी तुमच्या जिवितांत तुमच्या मनान जायती प्लेन येतात बऱ्या थॉट्स बऱ्या चिंताची आनी वायट चिंताची. तुमी कोण खंयच्या चिंतांक लँडींग दिता तुमच्या मनान तेच परी तुमकां फावो जातलें. थँक्यू जीजस. जे तुमी हे गलेस्कारांक बरयलेलें चीट कित्याक गलेस्कार असली मनशां आसली जेन्ना तांकां उतर मेवलें
तिणें कृपान ग्रेसान चालू केलें पूण मागीर मागीर जसो जसो टायम वचत गेलो ते आपणाच्या कामाचेर ध्यान दिवंक लागले हांवें अशें केल्यार म्हाका देव असो करतलो हांवें तशें केल्यार म्हाका देव तर आतां तें तांचें जालें पयले ते आले देवान केला तेची आनी देखून गेलेसकराचे पयले पयले चिटेन सांगता ओ फुलिश गलेशन्स आमी सदां कितें कोत्ता तें सगळें जावन आसा जेजूची कृपा तुमी आतां सांस घेता आतां तुमी कोविडाच्या सिजनान पळयला केन्ना कोणाक गमोन येयला हें जे आमी सुस्कार घेता ऑक्सिजन ताका केन्ना केलोलें जेजून रोजनाराच्या टायमार आयज पासून आमी तेंच उजार करता तुवें पळयला जेजून न्यू ऑक्सिजन केला कोणा कडेन एक मॅसेज धाडून दिला हांव न्यू ऑक्सिजन करता तुमकां हां न्यू उदक कोण दिता न्यू जानवरां कोण दिता न्यू झाडां कोण दिता कित्याक जेजून केलेलें हर एक काम एक बीच्या भाशेन करून दवरलां आमकां गो टू जेनेसीस 1:11 देवान म्हणलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावन बी दिता झाडां बी दिता झाडां हर एक फळा भितर एक बी आसता आनी त्या बीक आपणाच भाशेन आनीक फळ करूंची एबिलिटी अपेक्षा अपेक्षा आसता एग्जाम्पल जरी तर म्हाका आंबे जाय आनी कसलें बी रोवंक जाय संत्राची होय न्हू संत्राची बी रोयल्यार म्हाका आंब मेळटात संत्रा बी रोयला आमी मेळटाले तेच जायच जाता जरी तर म्हाका जाय आपल्या आयकोयात काळींग म्हाका काळींग जाय आनी कसले बी रोवंक जाय आंब्याची आतां चिंत चिंत क्रिस्ती जिवितान जेन्ना म्हाका बक्षणे मेळटा हांव कसलें बी रोयता म्हाका मोग जाय हांव कसलें बी रोयता हें सारकें सांगलें सगळें बक्षणाचें सगळ्यांचें तोंड बंद आयकोंकूच येवंक ना मोगाचें आयकूंक गेले कित्याक जेन्ना आमी आमच्या बोल्सान काडून दिता आमकां तें दूख लागता पूण तो कितें सांगता हांव जियेना पूण म्हजे भितर जेजू आसा तो जियेता जरी हांव ते जेरुजलाच्या फुरसाचेर मेला म्हजो आदलो स्वभाव आसा तो मेला ओके आतां म्हजो नवो स्वभाव कसो आसा क्रिस्त आनी क्रिस्ताचो स्वभाव तुमकां कळूंक जाय फाल्यां सांगू आयज नाका न्हू आयज इतलें पुरो न्हू चड जालें न्हू चिंता ती वय म्हणून ना म्हणून लेट्स गो टू 1 Corinthians 13 हो जावन आसा क्रिस्ताचो स्वभाव देवाचो स्वभाव तुमकां हांव एक होमवर्क दिता तुमकां घरा वचून तुमी आतां तें उतर पळयता मोग जे प्लेसान मोग बरयला तुमचें नांव घालूंक जाय ओके आनी ते सकाळीं तूं वखद घेता वखद घेता वखद घेता तूं वखद घेता कोण वखद घेनाय बरें म्हणशें तुमी एनी मेडिसिन एनीबडी इज टेकिंग कोण घेता ते वखद राती गो ते वखद न्हू
फकत सकाळी घेताय ते अकद राती को घेताय ती अकद न्हू पूण तुका डॉक्टरान दिलेले अकद तू याद करून घेता होय की तुका जाय तेन्ना तू घेता ना टायमार तेच पोरी आयज तुका हांव दिता देवाची उतराची गुळी आनी जे तुवें एक करून घेतलें तुमी तुमचो स्वभाव चेंज जायत वयतले पळयतले ओके करता न्हू वखद घेता न्ही की तुका जाय तेन्ना घेता आनी डॉक्टराचे तुवें टायमार घेवंक ना सायड इफेक्ट आसता हा ओवरडोस घेतल्यार चड घेतल्यार गुडी हा पूण देवाच्या उतरान तुवें ओवरडोस गेल्यार कांय बॅड इफेक्ट फकत गूड इफेक्ट थँक्यू जीजस ओके ओके आता हो देवाचो स्वभाव जावंक जाय आमचोय स्वभाव कित्याक आमी सकाळीं शिकल्यात एफिशियन्स 5:1 आमी जेजू क्रिस्ताचे इमिटेशन नकल करूंक जाय जशें तेणें केला तशेंच आमी करूंक जाय थँक्यू जीजस 4 to 7 It allows you to highlight. No. Okay. 1 Corinthians 13. Yeah. 4 Corinthians 13. Yeah. Yeah. प्रीती मोग कोणाचे किते सोसून घेवपी प्रीती मोग कोणाचे किते सोसून घेवपी तुझे नाव कितें माय क्रिस्ती क्रिस्तीन कोणाचे किते सोसून घेवपी सत हा आमी फकत शिकपा आयलाय कित्याक पयले म्हजोय स्वभाव रागेस्त म्हजोय स्वभाव शॉर्ट टेम्पर इम्पेशन्स पूण जेन्ना हांवें म्हजें नांव घालून जेजूच्या स्वभावाक पोत्तून 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 म्हणूंक आतां तें स्लोली 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 म्हजें स्वभाव जाला कोणूय मनीस 100% आसूंचो न्हय मोर्या पर्यंत आमचे करेक्शनां करूंक पडटली कित्याक हो संवसाराचो देव कोण संवसाराचो देव कोण स्वर्गाचो देव कोण आबा फादर संवसाराचो देव कोण मागीर जाणाका मोबाईल जे देवान आख्खी सृष्टी केल्या संसारूय केल्या स्वर्गूय केल्या दोनूय ताणें केला मागीर तेणें मनशाक रचलो मनशाक कितें सांगलें ओके लेट्स गो टू वी कम बॅक हियर आमी पोतून येता जेनेसीस 1:26 क्वेश्चन विचारतात ध्यान घेवन आयकात ओके माय तुक दोना तेक दोता 26 देवान म्हणलें देवान आमी चिंतात आमी मागणे करतात आमच्या रूपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्याचेर कोसपांच्या मनजातीचेर सगळ्या रानवट जानवरांचेर आनी पृथ्वीर सोर पटून भोंवतल्या जिवण्याचेर
तो आणि आम्ही दोन्ही पण चलयता. तो आणि आम्ही. तो आणि आम्ही. जेजून जेन्ना ही सृष्टी केली, ओके, तेन्ना ताणें सांगलें. आतां आमी जेन्ना आमी म्हणटात देवान, देवान म्हळ्यार कोण? तीन. फादर, बाप, पूत, पवित्र. तेगायन निर्णय घेतलो की आमी तांकां म्हळ्यार कोणाक? मनशांक ह्या संवसारान अधिकार जिवंक हक दिता. तेन्ना कोण आसलो? एडम आनी ईव. आतां एडम आनी इवाक एक सांगलेलें, तांकां सांगलेलें एके झाडाचो तुमी फळ खायनाका. तो जावलो आपोल. आपोल. पण ते दाखयता एप्पल म्हूण. How many people think it is apple? Because they never opened the Bible. कितले जाणांनी मानतात ते एप्पल आलेले? कित्याक आमी केन्नाच पवित्र पुस्तक उक्तें करूं ना. ते एप्पलाक लागून ते फोनूय येयले एप्पल. हा? आनी ते हाफ बिटन न्हू? थँक यू जीसस. आनी ताजे कितले बिझनेस जाले न्ही. देखून हांवें तुमकां ते दिसा सांगलें, केन्ना तुमकां कोणी सोद सांगता, तुमी घरा वचून परतून बायबल उक्तें करून आपुणूच वाचूचें. आनी पवित्र आत्म्या सांगाता बसून ताची आनीक डीप सोजमणी घेवंक जाय. ओके. ओके. देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया. आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो. इन आवर इमेज अँड लायकनेस. आमी देव, आमी देवा भाशेन. पूण आमी कितकन जितात? दी रे देवा, दी रे देवा, आयको येना रे देवा. 10 वर्सां जालीं मरे देवा, 40 वर्सां जालीं मरे देवा. तो कितें सांगता? तुमकां हांवें म्हज्याच रुपान आनी म्हज्याच सारकें केलां. जेजून कुड्ड्याक पळोवन कितें सांगलें? राव रे बाबा, दिमेचेर वयता, मातशें बाप्पा कडेन मागता कितें करूचें तुजे सिच्युएशनाचेर. आमी कितें म्हणटात? आमी पयलीं आयकतालीं, कोणाकूय मागण्याक आपयल्यार ती कितें म्हणटा? ना ना, आयज हांवें म्हजे सोकाणीचें मागणें करूंक ना. हांवें हात दवरल्यार ताजेर ते म्हजेर येतले. आयकलां? तूं बायबलान बरयलां? कोणाचेर हात दवरल्यार ती मरतात. मरतात न्हू माय? मरनात? हां, कितें जाता तांकां? हां? मार्क 16:18. भावार्थांनी आपणाचे हात कोणाचेर खुंयचे पिडेक लागून सांपडल्यार हात दवरल्यार भावार्थान मानल्यार की म्हजे हात माखल्यात. अनॉइंटेड, रायट? माखल्यात. ओके. ते माखणें ते वायट आत्म्याक नश्ट करता. तेच परी जेजू जो म्हजे भितर आसा तेजी माखणी. माखणी म्हळ्यार कितें? शिगेबी ट्रान्सलेशन. पवित्र आत्म्याची वृत्ती. ओके. अनॉइंटिंग. माखणी. म्हणजे आमकां पवित्र आत्म्याची खेळसकाय ती आसता. ओके. Anointing. He said, why I came to class? I came also late, still she's asking me questions. हा? तुम्ही लहान बेबीक पळयला? न्यू बॉर्न बेबी.
कितें करता बेबीक तेल घालतात तेल मालिश करतात एक दीस करतात न्हू ना आं आं 3 महिने 4 महिने 5 महिने 6 महिने पण एक दिसाक करिना आनी मायज करतात आनी जे तेल घालता ते भितर वचून ते बेबीचे पयले स्कीन सॉफ्ट आसता ते आतां गोड जाता तेजी आडां मोव आसता आतां ताका मातशें स्ट्रॉंग जातात तेजी मान जे उरोना ते सपोर्ट करूंक जाय आतां तो खूद आपणाचें मान दवरता कित्याक ते तेलान ताका ती घोटाय मेवली तेच परी आमकां माखणी मेवता म्हळ्यार ते आमकां पवित्र आत्मो खूद आपणाचे हितून आमच्या आत्म्या भितर आमकां असली शक्ती दिता की कसले वायट येवन दी ते आमकां लागोंक फावना Acts 10:38 जेन्ना जेजू क्रिस्ताचेर माकडी येली तो वचून घरा बसलो माझा प्रश्न जेन्ना जेजूचेर माकडी येली तो घरा वचून बसलो हा सांग न्हू सिस्टर जेन्ना जेजू क्रिस्ताचेर माकडी येली ते तो घरा वचून बसलो आम कित कोताय आम जेन्ना पेकोणी मेल्यार आम जेन्ना कित बरें जालें आमच्या जिवितान आम कित कोताय घराक वचून दार बंद कोरून भितर बसताय होय गे ना पूण जेजून पळय कितें केलें जे परी तेजे वयले माकडी येयल्या देवान 10:38 देवान ह्या नाझारेथच्या जेजू पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन जेन्ना आमचे वयर पवित्र आत्मो येता आपणाचे शक्तीचो अर्थ कितें हांव तुमकां पोतपोतून मिनींग कित्याक वयत जाता जे परी तुमकां मिनींग गमन येता तुमी तें उतर केन्नाच विसरची ना जेन्ना आमकां सोजमणी ना ते आमच्या काळजान उरता पूण जे आमकां सोजमणी मेवता ते आमच्या काळजान उरता आतां तुमी पळय शक्ती म्हळ्यार कितें ओके दॅट इज इनकम्प्लीट लिटल मोर पावर मीन्स it is a force and ability to change a situation. Okay, how will you say in Konkani? शक्ती होय ती परिस्थिती बदली जावपाक आतां तुमकां एक उदाहरण दिता जरी तर आतां सांजे तो ओगोट आसा आनी हिंगा खाडोक आसा होय की ना तुमी भितर सरता आसतना थिंगा दिमी घालूंक जाय देवा लागीं मागूंक लायट येवंक म्हूण स्विच ऑन करूंक जाय की तुमी खाली तें स्विच ऑन केल्यार लायट येतली आमी हुंयचें करतात आमी दिमी घालतात पळय न्हू मागीर आतां आमी बसून रावल्या लायट बॉटन मारूं नाका जाल्यार लायट पेट्रोलिंग बसून लायट गेली न्हू लायट गेलना लायट करंट आहा लायट आसा करंट आहा पूण तूं काळोखान भितर सरल्या रुमांत आतां तूं कितें करता बेश्टी स्विच आहा ती ऑन करता काय तूं दिमी घालून देवाशी मागता लायट दी ना माय कित कोत्ता तूं जाणा फोन घेवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कॉल करता करंट ना जाल्यार मुगे हॉलान लायट ना म्हणून स्विच केलं ना बटन हां
आमी आपयतात की आमी वचून तें स्विच चालू करूंक जाय. तेंच परी आमच्या जिवितान जी खूंय काळोख आसा, सैतानान आमकां आपणाच्या बांदपासान धरून दवरला, थिंगा आमी आमचें तोंड उक्तें करून देवाच्या उतराची लायट चालू करूंक जाय. कळ्ळें? हां, आतां काळोख आसा म्हणून सगळ्यांक वचून सांगपाचें काळोख आसा जिवितांत काळोख आसा, की तुवें आपणाचें तोंड उक्तें करून देवाचें उतर, कित्याक देवाचें उतर जावन आसा लायट. काळोख आसा थिंगा उजवाड येता. आतां तूं पयले दिसा म्हाका मेवलेली आनी आयज तुजें मन, जायतो फरक आसा. आयज तुजे चिंतपांनी जायते फरक आसा. कित्याक जी परी तुका देवाचो उजवाड येता तितली तुजी रॉंग चिंतनां आसा ती सगळीं चलता. पूण आमी कितें करता, कॉल मारता आनी सांगता बाये म्हाका मागणें दवरात. आनी जोरी तर तुवें तें सांगलें कोणाक, ओके, एग्जाम्पल, उदाहरण, वॉट इज युअर नेम सिस्टर? वेनी. सिस्टर वेनीन म्हाका सांगलें म्हाका मागणें दवर, आनी म्हाका उतराची खबर ना, म्हाका स्वत कितें तें खबर ना. देव खुर्साचेर मेलो, सगळें जालें म्हाका खबर ना. हांव सिस्टर वेनीक कसलें मागणें करता, देवा सिस्टर वेनीचेर कृपा कर, ताका हिलींग दी, ताका बरें भलायकी दी. सारकें सारकें मागणें. ताका पेकोणी दी, ताका बोक्षणें दी. सारकें मागणें. आतां तुमी पळयल्यार दुसऱ्यांक तुमी म्हणटात म्हाजे पसत मागात, पूण ते दुसऱ्या मनशांक अर्थाचो आनी शब्दाचो म्हायती पावर कितें तें खबर ना. ती सारकी उतरां उलयता, तुका तुमचे पाड आसा ते आनीक पाड करता. आतां तुमी पळयलां कितलें इट इज बेटर यू गेट एन अंडरस्टँडींग, यू प्रे. दुसऱ्याक सांगचे बदली तुमी खुद स्वत कितें तें सोजमून घेयात आनी आपूण म्हणून घेयात. कित्याक तुमकां खबर ना दुसरो मनीस भावार्थी की अनभावार्थी. कळ्ळें? आतां जरी तर तुवें म्हाका ते दीस सांगलेलें म्हज्या पांयान दुखता आनी हांव तुका कितें सांगता, तूं भियेनाका माय, जेजू तुका बरो करतलो. सारकें? आं, जेजू तुका बरो करतलो. आतां जे हांवें तुका सोजमणी दिली, आतां तुवें उतरां कशें उलोवपाक तुका समजलें आनी तुका फरक पासून दिश्टी पडलें. पूण जे म्हाका खबर ना आनी हांव तुका सांगता देव दितलो, देव दितलो, देव दितलो, हांव तुजी हेल्प करता की तुका आनीक पिडांत घालता. तें जावन आसा जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता म्हजे पासत मागणें करात. वायट न्हय कोणाकूय मागणें करूंक जाय, कित्याक आमी एक इगोर्ज, आमी एक चर्च टुगेदर. पूण कितें तें मनशाक स्वत कितें तें उतराचो शक्ती कितें तें तेजी म्हायती आसा. आतां आमी मागणें करता सतत, आमी आमचें मागणें करिना. देवाच्या उतरान हें तुमचे कडेन आसता, म्हाका खबर ना तुमकां दिला वा ना, हें तुमकां दिला. हें मागण्याचें बूक न्हय, हें मिनी बायबल. हितून फकत देवाची उतरां आसा दिनवास दिवन. न्हय म्हूण जेजू क्रिस्त म्हाका बरो कर, हिंगा बरयलां हांव जेजू क्रिस्ताच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवला. आर्गां तुका दिता, जेजू म्हाका पेकोणी मेवली. जे तुमी हें बूक घेतात आनी तूं गुळी घेता न्हू राती, पूण केन्ना केन्ना मनशाक कितें आसा, सकाळीं, दनपारां, सांजे आनी राती मेडिसीन गुडयो घेवपाक जाय. तेच परी
तुवें निर्णय घेवंक जाय. हांव सकाळीं एक फावटी, दनपारां एक फावटी, सांजे एक फावटी, राती एक फावटी कितें करता? तूं तुज्या बँकांत आत्मिकांत जमा करता जेजूचें उतर. आतां तुवें केन्ना केन्ना आयकलां मनीस सांगता म्हजें एक्सिडंट जावंक आसलेलें, सडनली हांव तेस गेलो. कितकोन थिंग पावलो म्हाकाय खबर ना. कित्याक कोणें तुका मागणें केला, तुज्या त्या बँकान गेला आनी जे स्वर्गदूत आसा ते टायमार येवन काडून तुजी मदत केला, सेवा केला. पूण जोरी तर आमचे बँक अकावंट खाली आसता ताणें कार्य करूंक जाता, कितें करूंक जाता आमच्या जिवितांत. पूण जोरी तर तुवें निर्णय घेतला, एकूच फावट सांग, सकाळीं एक फावट दनपारां, चड घेतल्यार सायड इफेक्ट ना, फकत गूड इफेक्ट येतले. पूण कमी केल्यार कितें? मागीर कोण उलयता मदीं? हिंग कोण उलयता? तो उलयता. आनी तूं जाणा, हांव तुका एक सांगता, जे दिसा तुवें निर्णय घेतलो न्हू हें करूंक, तुवें आयकलां केन्ना सांगता तूं जेजू कडेन यो, तुजी सगळीं टेन्शन्स सगळी उसके कोणती पयस जातले. ऐकले? ऐकू ना, हांवें आयकलें, आनी स्वत मानलें आनी हांव येयलें. आनी जे म्हाका उतर मेळ्ळें, कोश्ट कमी जावचे बदलीच आनी चडले. ना, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेल द ट्रूथ. बट पूण चिकीत शिकलेलें पूण मार त्या दिसा सांगलेलें न्हू पूण पूण म्हळ्यार कितें? गिव मी ट्रान्सलेशन. पूण म्हळ्यार कितें? डॉक्टरान म्हाका सांगला म्हाका ये आसा, पूण हांव मानता जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली. पुणाचो मिनींग कितें? अर्थ कितें? जे हांव पुणा मागीर म्हणटा तेजेर म्हाजो विश्वास आसा. जे हांव पुणा मुखार म्हणटा तेजेर म्हाजो विश्वास ना. उदाहरण, हांव जाणा गो बाये जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेळ्ळ्या, पूण आतां डॉक्टरागेर गेलोलें, डॉक्टरान सांगलें साखर चड आहा म्हणून. आतां तूं कोणाचेर विश्वास करता? कळ्ळें? सोजमणी येयली? वय वा ना? तर आतां तुमी निर्णय घेवंक जाय, म्हाका हे म्हज्या बँकान जमा करूंक जाय की म्हजे भोंवतणी जाता तेका म्हजेर ध्यान दिवंक, ते म्हज्या काळजा भितर दवरूंक जाय. खंयचे दवरूंक जाय? ओके, हांव तुका विचारतात. ओके, हिंगा क्वायट व्हेरी कॉमन पिसो मरे तूं पिस लागलें? Am I saying wrong? No. Correct, no? Why are they looking at me like that? Matthew 12:35. आता आमच्या दिसपोटी आमकां दिसता हे कांय न्हू, बेश्टे फकाणान तुमी कोत्तात, आमी म्हणटात एकमेकाक. पूण तुमी जाणा, जे तुमी म्हणटा हर एक उतराचो तुमकां जबाब दिवंक जाय. 12:35. Okay. What is this? पुरुषांच्या. Okay, read that first two words. पुरुषांच्या पिल्ल्यानो तुम्ही वाईट जावन तुमचे बरे उलोवंक कशें जातले, काळजान भरून ओत्ता तेच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता.
तुम्ही फकाणान म्हणना तुमच्या काळजान त्या मनशाताय तेसली चिंतना आसात देखून ती भायर सरता तुमच्या तोंडांतली. भुरग्याक म्हणटात न्हू जेन्ना सान तूं जल्मलो म्हज्या जिवितान पाड हा कित्याक ते तुमच्या काळजान भरून भरून आसा. मागीर बरी मनशां आपल्या बऱ्या भांडारांतल्यान बरें काडटात, वायट मनशां आपल्या वायट भांडारांतल्यान वायट काडटा. तुम्ही ज्या शेजाऱ्याक विचार तुमच्या भांडारांत कितें आसा गो विचार. तू देश कितें आयला तू येशील जा न्हू. हा जे तुमच्या भांडारांत आसा तेच भायर भांडार म्हळ्यार कितें ते बँकान आहा ते न्हू. कोण कोण म्हळ्यार चोयला म्हणून कोण म्हळ्यार खंय ना तुगे भांडार हा ओके. देखून हांव तुमकां सांगता मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या दर एका सापसुबाब्या उतराचो जोडटेच्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो. कोणाक जाय हिशोब दिवंक आतां? तुका जाय? म्हाका नाका बाबा. Read again. See. Read again. Read carefully. देखून हांव तुमकां सांगता मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या दर एका सापसुब्या उतराचें. Idle word. The English translation says every idle word means word which does not benefit the other person. Word which does not make the other person grow. I tell you, on the day of judgment, you will give an account of every careless word. Now you want to give account? No. Careless word. You are stupid. You are stupid. You are good for nothing. You don't have your mind. Simple words. But are they good for others? When we say it to others, does it hurt them? Does it make them strong? No. So every careless word, you will have to give an account. Friends are multiple. See how she's taking the chance? See? No, they say no. Yeah, and when anyone doesn't like lawless, so we say lawless, we realize it now. First we used to do that, so we realizing it. But you know what is the major problem with parents? And the Bible says whatever is in your heart is coming out of your mouth. But now we try to correct it strikes before, just when it comes only it strikes on. Even when the children say no, my child also says, I say no. That You know there will be faster change in the family when you yourself make the correction. Yeah, right. जेन्ना तूं पयली चेंज करता न्हू आपणाक तेन्ना तुज्या फॅमिलीन रोखडे चेंज तुमी पळयतले. कित्याक हांवें तें मिस्टेक केलें. जेन्ना म्हाका सत मेवलें हांव जाणा तूं कितें करता जे व्हिडिओ आसा न्हू हांव दुसऱ्या म्हज्या फॅमिली मेंबराक धाडटा आनी तांकां सांगता हे टायमांतले ते टायम तूं आयक. कित्याक आतां ती लांबे व्हिडिओ न्ही 2 वरांची 3 वरांची पूण म्हाका दिसता तांकां हे पोर्शन आयकल्यार न्हू तेंचें चेंज जातलें आनी मागीर म्हाका सोंपें जातलें. Every time I thought they had to change. So I will send that video. Listen from this time to this time. Okay, listen from this time to this time. Until one day I realized that the Bible is for my correction. Understanding? Yes. My
ऐकून घ्या. देखून हांव तुमकां सांगता, मनशाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या दर एका सुब्या उतराचो जोडटेच्या दिसा जे तू उतर सांगता पिशमुरे आनी कित मुडाय Tell me some of the common things we लोले बाश म्हणटाय लोल अशें कांय कळना. देवचार असो आनी Pad bottom. we'll not say it on YouTube so they will not get an idea. What else? Pad bottom too much. Pad bottom. And what else? What else is common? पर्टिक्युलरली सोयी कितली वर्सां जायत येता भायर आज जायत येता भायर वय की ना. आनी कित सांगता तुवें सांगलेले दर एका उतराचो तुका हिशोब दिवचो पडटलो. आतां कोणाक हिशोब दिवंक जाय? म्हाका हिशोब दिवंक नाका. ओके थँक यू जीसस. येस. Proverbs 18:21 last thing, okay? Proverbs 18:21 माहित आता हिशोब दिवंक नाका जोरी तर तुवें ह्याचेर ध्यान दिलें. आता तुमकां सांगता तें ओके. Proverbs means मुन्न्यो. So by now you learned all the 18. तूं कितें उलयताय ताचे वेलेन तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. कोतून तूं कितें उलयताय दिसभर. आता तुका समजून येलें. भोव गरजेचें तुका फकत देवाचें उतर उलोवपाचें. जोरी तर तुजे कुडीन जाय तो पेन दूख येता पेज येता तुवें कांय म्हणूंक जायना. चड आनी चड अदीक बरें तुवें उगी रावचें. इफ यू कॅनॉट स्पीक गुड शट योर माउथ. ओके. हर एक शब्द वर्ड उतर आमी उलयता ते जावन आसा एक बी. दुसऱ्या क्लासीन आमी शिकतली बी रोयल्यार तेजे टायम आसता एक फसल घेवपाक. आमच्या जिवितान केन्ना केन्ना आमी 10 वर्सां 20 वर्सां आमी परिवर्तन आमच्या जिवितान पळोवंक ना. होय की ना. पूण आतां नेक्स्ट क्लासीन येवची पयली वी डिडंट गो बॅक टू कोरिंथियन्स. ओके. सो नेक्स्ट क्लास ओके. पूण आयज तुमी कितें शिकल्यात? Can you give a brief about suppose that I healing Miriam, okay, with the word, and again the pate. So where we are going wrong in that place? ओके. आता म्हज्या जिवितान म्हाका पेकोणी 3 पावटी मेवली. पूण म्हाका तेन्ना बुद्धी ना ज्ञान ना देवाच्या उतराची ती पेकोणी केशें दवरूं सांबाळूं. Okay, I'll just give you a very brief, just open the spirit, soul and body, very brief, okay? आम्ही 3 भागांनी बाटल्यात. आत्मा, प्राण आणि खून. आमकां जें जाय हे जिवितान जिवंक जें जाय सगळें आमकां देवान इंगा दिला. पूण तुमी पळयतात इंगा आनी इंगा संबंध आसा? डायरेक्ट कनेक्शन आसा? ना. मदीं कोण आसा? सोल. तो
आमचें चिंतप आमची भावना 5 senses what we can see, hear, speak, taste, smell, आणि आमचे जूस खंय आसा फकत हिंगा. तुवें केन्ना पळयलें ना माय तुजी पांयां चोळून आपुणूच वयतात भायर? हा? पळयलां केन्ना? तुजी पांय उठून वयतात, हात उठून वयतात जाय थिंगा. केन्ना पळयलां? तुज्या मनान तुज्या कुडीक सांगूंक जाय म्हाका आतां भायर वचूंक जाय, तेन्ना तूं उठ्ठा आनी तेशी वयता. तें कितें? तें हिंगा. तर आमचे प्रॉब्लेम खंय? आमचे प्रॉब्लेम फकत हिंगा. कूड आसा ती जे परी आमचे सोल चलता ते परी आमचे कूड, जे परी आमचे मन चलता ते परी आमचे कूड चलता. जे परी आमचे मन खुशाल आसा जेजूच्या उतरांनी भरला ते परी आमी आमच्या कुडीन भलायकी 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 दिश्टी पडटा. This is introduction for the next class, okay? Today I was just going to Catholic. The spirit has to hear the word of God and then connect to the soul. And then the soul will go to the body. Closing prayer. Dinmasana Magne. Yeah, Dinmasana. If you all want, tell me. Sunday whose house where? I mean, Who will come to say the Thanksgiving prayer? Saturday is Come. मोगला जेजू, आयच्या दिसा हे 2 वरां मदीं आमी जायते शिकल्यात पूण सगळे आमचे मनाक उरोना. पयले सुवाते लूक 6:30-8 आतां आमकां मेवला. देवा लागीं मागता तें दिता, पूण आमी जायते फावटी आमचो भावार्थ विस्वास उणें करून मागला. पूण हे शिकवणेक आमी ओदीक शिकली, आमकां तें मेवलें न्हू मेवतलें वो देव दितलो. आमी तुका दिनवासता. तशेंच मार्क 11:23 आमकां जायती शुभ वर्तमान चिटी आमी आयकुल्या, पूण एकूच आमचें मन जावन आसा आमचो भावार्थ तीर करपाचो न्हय केलो म्हणून. भावार्थान जें आमकां कितें मेवलें म्हणून आमचो ओदीक भावार्थ घोट करूंक. हे वेळार मोगाचे जेजू, बाप्पा पवित्र आत्म्या मोगाची माये, आमी उणें भावार्थाची मनशां आजून आमचें जिवीत 30, 40, 50, 60, 70 वर्सां जालीं. आमचो भावार्थ उणें आसलो, हे भयणी उदेशी ओदीक गोठ जालो. हे खातीर आमी तुका अर्गां दिता. माये मोगाचे, तूं आमचें सांगता आसा. तूं हे वेळार जेजू लागीं आमचे खातीर विनोदी करीत आसा. ओदीक करूंक आमचो भावार्थ गोठ जावंक, उणें भावार्थाची मनशां न्हय पूण गोठ भावार्थाची मनशां जावंक तूं जेजू लागीं विनोदी करता देखून आमी तुका दिनवासता. सगळे उपकारां पासत आनी ओदीक एक कुटुंबा पासत. एक कुटुंबा उदेशी भयण जुलेत, तशें ताचो गोरकार, ताचो पूत दानेल, क्लिन्समॅन ताचो पूत, तांचे उदेशी ही भयण आमचे मदें आयली. जरी ती नासली वो तांकां हो तुजो मोग मेळोंक ना जाल्यार ती भयण आमचे मदें हाजीर जायनासली. हे उपकारा खातीर आमी तुका दिनवास आनी वाखणटा. मोगाचे माये, सदांच आमकां
तूं कालते कायन ल्हानवी कायन सोसणी कायन जाणवायेन बोलला बोरीत आसाय उदीक जाणवाय आनी बाबाक तीर गोठ जालो म्हणून तुका आमी आयच्या दिसा दिनवास आनी वाकणणी दिता आरकां तुका जेजू वाकणी तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू दिनवास तुका सोर्गीचे माये आमेन 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 देव बरें करूं थँक्यू थँक्यू. थँक्यू